कामुले प्राथमिक शाळेच्या 4थीच्या विद्यार्थ्याक मारहाण करपी शिक्षकांक निलंबित करतले आणि नेमाप्रमाण ह्या प्रकरणाची चौकशी जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। सोमारची घडणूक पुस्तकाची पानां पिजिल्ली म्हणून कामुले प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिकेन एका विद्यार्थ्याक बरोच पडयल्लो। ताका लागून त्या विद्यार्थ्याच्या आंगार जखमी जाल्ल्यो। हो सगळो प्रकार ताच्या पालकाच्या नदरेक आयल्या उपरांत विद्यार्थ्याच्या बापायन मंगळारा दोनूय शिक्षिके आड कोलवाळ पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। उपरांत पुलिशेन त्या दोगूय शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद केल्लो आनी बुधवारा तांकां चौकशे खातीर पुलीस स्टेशनात हाजीर रावपाक सांगिल्लें। चौकशे खातीर आयले उपरांत पत्रकारांनी त्या शिक्षिकेक प्रस्नार प्रस्न केले तेन्ना ती ओगीच रावली। तिच्या तोंडांतल्यान जाप भायर येवना। बुधवारा शिक्षका खातीरचे मुख्यमंत्री वैशिष्ट्य गुरू पुरस्कार जाहीर केल्यात। अंदू वर्सा वट्ट 7 शिक्षकांक हे पुरस्कार दितले। महेश कशाळकर, प्रतिमा गांवकर, सुधीर नायक, ज्योती सिनारी, शिरीष कुमार आमशेकर, शिरीष भेडे आणि विठ्ठल पार्सेकर ह्या 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वैशिष्ट्य गुरू पुरस्कार फावो जाल्यात। बिरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या पुरस्काराचे वाटप जातले। अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक गांवचे सुपूत हुतात्मा जाल्ले पयले स्वातंत्र्य सैनीक बाळाराया मापारी हांचे नाव दितले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। अस्नोडे मुळगांव ह्या प्रलंबित 4 लेन बायपास रस्त्याची बुन्याद घाले उपरांत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक गांवचे सुपूत हुतात्मा जाल्ले पयले स्वातंत्र्य सैनीक बाळाराया हांचे नाव दितले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। स्टेट हायवे 1 खाला बांदपी अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याची बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी डिजिटल पद्दतीन बुन्याद घाली। मडगांव नुस्तें मार्केटा कडेन आशिल्ल्या एका हॉटेलाच्या बेजमेंटांतल्यान धुंवर येवन उजो लागलो। उजो पालोवपी दळान थंय धांव घेवन उदक मारून उजो पालयलो। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो धुंवर जालो अशें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सांगलें। नावेली वाठारांत दारादारांनी कोयर उखलपाच्या विशयाक लागून थळाव्यांनी पंचायतीत घेराव घालो। मात हो प्रस्न निमणे सुटावो जाल्लो आसा। कंत्राटदाराक ताचे पयशे फारीक केल्यात तेन्ना परतून एक फावट कोयर उखलपाक सुरवात करतले अशी माहिती सरपंच लुसिया कारवालोन दिल्या। नावेली वाठारांतल्या पंचायतीन दारादारांनी कोयर उखलपाक अचानक बंद केल्ल्या कारणान थळाव्यांनी पंचायतीक घेराव घालो। बीडीओ फंडांतल्यान मेळिल्ले पयशे कंत्राटदाराक फारीक केल्यात। दारादारांनी कोयर उखलपाक तो सुरवात करतलो अशी माहिती सरपंचान दिल्या।
मडगावच्या राहुल प्रभुदेसाय आणि गौतम वेल्लेकरान इतिहास रचलो. ह्या दोगांनी लडाखातल्या माउंट कांग यात्से 1 आणि 2 गोयची पहिली दोट्टी शिखर मोहीम यशस्वी केली. 23 आणि 27 ऑगस्टाक 100 वरां भितरूच 6200 मिटरा परस चड उंचायेच्यो 2 शिखराक चडपी राहुल प्रभुदेसाय हो पयलो नागरीक थारलो. जे लोक हिंसक कुत्रे पोसतले तांणी स्वताच्या जबाबदारीचेर हे कुत्रे पोसचे. ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर आदले महापौर उदय मडकयकार हांणी समाधान उक्तायलां. जे लोक हिंसक रोखडेच तिडकुपी सुणी पाळटात तांच्यांनी आपल्या सुण्यांक जबाबदारेन पाळप गरजेचें आसा अशें उदय मडकयकार सांगता. अंजुण्या भुरग्याचो जीव घेवपी पिटबुल सुण्याक मरण आयलें. शिवोलेच्या वेलफेअर ऑफ एनिमल्स इन गोवा हे प्राण कल्याण संस्थेत ह्या सुण्याक दवरिल्लो. पोस्टमॉर्टमा उपरांत ह्या सुण्याचे मरणा फाटलें कारण कळटलें. तामिळनाडूत सध्या डेंग्यूच्या केसींनी वाढ जाल्या. फाटल्या 8 म्हयन्याच्या तुळेत तामिळनाडूत 11,538 डेंग्यूचे दुयेंती नोंद जाल्यात आनी 4 जाणांक मरण आयलां. आंग दुखप, जोर येवप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां. कोणाकूय जर अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार बेगोबेग लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. भाटलेच्या रस्त्याची परतून अवतिकाय जाल्या. मे म्हयन्यात घातिल्लो हॉट मिक्सिंग पहिल्याच पावसान व्हांवून गेलो. सप्तका पयलींच घाल्ल्या पेवर्साचो खुळखुळो जाला. संबंदीत कंत्राटदाराचेर कारवाय करपाची मागणी विरोधकांनी केल्या. परत एक फावट भाटलेच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. जुनात केल्लो हॉट मिक्सिंग पहिल्याच पावसान व्हांवलो. आतां हालींच रस्त्यार घाल्ल्या पेवर्साची खिळखिळो जाला. बेजबाबदार कंत्राटदाराक तशेंच अभियंत्यांक निलंबीत करपाची मागणी आदलो महापौर उदय मडकयकारान केल्या.
खंयी जाल्ल्या दोंगर कापणीचे खापर नगर नियोजन खात्याचेर फोडू नाकात। रेस मागसांत जावपी कथीत DLF प्रकल्पाची पुराय चौकशी करपाक वेळ लागतलो। ताचे कडेन कायदेशीर परवाने असल्यार आमी कांयच करपाक शकना, अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। तशेंच रेस राज्याचे मुख्य सचिव पुनीत गोयल हांची कारणा शिवाय बदनामी करची न्हय म्हणीत मंत्र्यान ताका क्लीन शीट दिली। हळदणे जमीन खरेदी प्रकरणात मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांका घेराव घालपाक गेल्ल्या काँग्रेस शिष्टमंडळांक पुलिसांनी विधानसभा इमारतीच्या दारात आडयले। गोयल सचिवालयात नाशिल्ल्यान घोषणा दीत काँग्रेस फुडारी परतले। हळदणा वाठारांतल्या शेताची जमीन रुपांतर करून तीच जमीन मुख्य सचिवान परतून विकती घेतिल्ल्यान काँग्रेस शिष्टमंडळान पर्वरी मंत्रालयाचेर घेराव घालो। मात काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक मुखेल प्रवेशदाराचेर पुलिसांनी आडयले। मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची भेट जावंक नाशिल्ल्यान हो प्रश्न गरज पडल्यार आमी राज्यपाला मुखार मांडटले, अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी सांगले। तशेंच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सरकार विरोधात मंत्रालया मुखार घोषणा दिली। सरकाराच्या जमनीत सरकारी प्रकल्पाक विरोध जावप हो खंयचो न्याय, असो प्रश्न मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावन कुडचिरेच्या लोकांचेर तिडक काडली। कुडचिऱ्या जावपी प्रकल्प हो कोयर प्रकल्प न्हय, जाल्यार C&D प्रकल्प आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करून विरोधक कुडचिरेच्या लोकांक भडकयता असो आरोप केलो। वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळा वतीन जावपी प्रकल्पा वयल्यान कुडचिरे गांव पेटून उठले उपरांत बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वादाचेर भाष्य केलें। फोंड्या म्हाल्यातल्या 1300 शेतकऱ्यांक शेतीच्या वेवसायात लुकसाण जालें आनी तांचे कडेन कृषी कार्ड लेगीत नाशिल्लें। देखून कृषी मंत्री रवी नायक हांणी शेतकऱ्यांक कृषी खात्या कडल्यान 70 लाखाची लुकसाण भरपाय दिल्या। फोंड्या नगरपालिकेची खाशेली बसका जाली। ह्या बसकेक सिवरेज कनेक्शन, नवीन इमारत, पार्किंग सारख्या हेर विशयांचेर चर्चा जाली। तशेंच चवथीच्या फाटभुंयेर सामान खरेदी करपाक येवपी लोकांची बाजारात गैरसोय आनी येरादारीची कोयणी जावची न्हय ताका लागून येरादारी दुसऱ्या वटेन वळयल्या, अशें फोंड्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक हाणें सांगलें।
साल्वादोर दे मुंद पंचायतीच्या पंचायत मंडळाच्या गैरहजेरीत घेतिल्ली ग्रामसभा बेकायदेशीर. फाटल्या आयतारा जाल्ली ग्रामसभा आदले सरपंच संदीप साळगांवकर हांणी हायजॅक केल्ली असो आरोप पंचायत मंडळान केला. ग्रामसभा घेवपा खातीर पंचायतीच्या सचिवाचेर दबाव हाडलो अशी माहिती साल्वादोर मुंद पंचायतीची सरपंच बिंदिया नायक हिणें दिली. हवामान खात्यान गोंयान येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. कर्नाटक सरकारान डेंग्यू एपिडेमिक दुयेंस म्हूण जाहीर केला. कर्नाटकात डेंग्यूच्या केसींनी वाड जायत आसा. जानेवारी ते जुलय मेरेन 7,363 डेंग्यूचे दुयेंती नोंद जाल्यात. तशेंच 7 जाणांक मरण लेगीत आयला. डेंग्यूचे केसी वाडच्यो न्हय म्हूण भलायकी अधिकारी मार्गदर्शन करतात. वेळार फवारणी तशेंच जळारां सांचून रावची न्हय म्हूण जतनाय घेतात. मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष तसेच हेर अधिकाऱ्यांनी मंगळारा सोनसोडो कोयर प्रकल्पाक भेट दिली. या प्रकल्पाकडेन आपले लक्ष आशिल्ल्याचे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले. मडगांवचो वाठार नितळ दवरपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी सोनसोडो कोयर प्रकल्पाची पळोवणे उपरांत सांगले. शेतकारांचो सन्मान हो आमच्या देशाचो सन्मान जावन आसा अशें म्हणीत उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी शेतकारांच्या कश्टाची तोखणाय केली. ते आदिवासी संचालनालया वतीन वांते आयोजीत केल्ल्या 4 दिसांच्या चवथीच्या बाजाराच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयताले. शेतकार खूब कश्ट करतात, मात जेन्ना तांच्या पिकाची नाशाडी जाता तेन्ना सरकारान उपाय येवजण काडून तांकां लुकसाण भरपाय दिवपाक जाय अशें स्पश्ट मत ह्या वेळार प्रकाश वेळीप हांणी उक्तायलें.
सावड्डे मतदारसंघातल्या साकोर्डा मधलावाडो वाठारांतलो नवीनच डांबरीकरण केल्लो रस्तो रगडा न्हंयच्या हुंवाराच्या उदकान व्हांवून गेल्लो। गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या रिपोर्टराक लागून संबंधित खात्याचे सहाय्यक अधिकारी हेमंत देसाय हांणी कंत्राटदार आनी कर्मचाऱ्यां सयत ह्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सध्या सुरू केलां। चवथीच्या फाटभुंयेर पंढरपूरचे फामाद कारागीर सध्या फोंड्या बाजारांत आयल्यात। ताच्या वांगडा ताची अख्खी फामील आसा। कामगारांक घेवन सुहास धुमळ हे कारागीर सध्या वाद्य दुरुस्ती करपाच्या कामात गुल्ल आसात। फकत चवथी पुरते न्हय जाल्यार दिवचलच्या बाजारांतली बेशिस्त येरादारीची समस्या कायमची सुटावी जावपाक जाय अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यांनी केल्या। कोर्टा कडल्यान बाजारात वचपी रस्त्याचेर सदांच येरादारीची कोयणी निर्माण जाता। कोर्टा कडल्यान बाजारात वचपाक वाहनांक एंट्री आसा, मात ह्या रस्त्यान परत येवपाक बंदी आसा। तरी लेगीत वाहन चालक नेम पाळिनात, सायन बोर्डा कडेन आडनदर करतात। बँक ऑफ इंडिया सामकार तर बेशिस्त पार्किंगाचे प्रकार वाडल्यात। ताका लागून दर दिसा सकाळ आनी सांजे वेळार बाजारात मोठी समस्या निर्माण जाता। चवथीच्या निमतान दिवचले माटोळेचो बाजार फुलपाक लागला। ओनुमात बाजारांत माटोळेक लागपी कांय वस्तूंचो उणाव दिसून येता। ताका लागून माटोळेक लागपी चडश्यो वस्तू म्हारग जाल्यात। चवथ 2 दिसांचेर पाविल्ल्यान दिवचले माटोळेच्या बाजाराक बुधवारच्यान सुरवात जाल्या। बाजारांतल्या पारंपारीक जागेक मेळून 100 परस चड विक्रेते माटोळेक लागपी सामान घेवन बसल्यात। कांगला, माट्टुलां, घागऱ्यो आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची रानटी फळां आनी फुलां सयत बागायतींनी पिकपी केळी आनी हेर फळां माटोळेच्या बाजारांत विकपाक उपलब्ध आसात। गोंयच्या लोकांची आवडटी परब म्हळ्यार चवथ। श्री गणेशाच्यो मुर्ती रंगोवपाक गणपती चित्रशाळेंतले चित्रकार सध्या तल्लीन जाल्यात। तातूंत सांखळेंतले वेलिंगकार घराणे 100 वर्सां परस चड काळ जालो गणपतीच्यो मुर्त्यो साकारतात। गोकुळवाडी सांखळेच्या ह्या वेलिंगकर कार्यशाळेंत गणपती रंगोवपाच्या कामाक गती आयल्या। सांखळेचे नामनेचे चित्रकार वेलिंगकार भावंडांची ही चित्रशाळा। सुमार 120 ते 130 वर्सांची परंपरा लाभिल्ली ही गणपती चित्रशाळा। वेलिंगकार कुटुंबान आयज लेगीत तीच श्रद्धा आनी भक्ती घेवन आपली परंपरा चालू दवरल्या।